वंदन तुका जेजू वैभव तुका चरदान तुका बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसाचे देवाचे उतार आमकां जिनी मदलो असो परिणाम ह्या विशयांत आमकां देवाचे उतार आज आमकां फोव जाला. लुकाचो वांजेल 3रो अध्याय 10 ते 18 वाक्य. लूक चॅप्टर 3 वर्स 10 to 18. तो वळू लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कितें करचें म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोलोय तशेंच करूं. थोडे सुखाकारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें गरजेचें म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल करिनाकात. थोडे शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आमी कितें गरजेचें म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितले दीस परती पोट मेळटा ती घेवन दोशी जाया. लोकांचो अत्रेक आतां वाडून येतलो आनी जुवांव सुकाय क्रिस्त गाय म्हणून हरियेकलो आपल्या मना भितरच चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजी प्रास सक्तीवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपले सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली दाणी आसूड नितळ करतलो. आपलो गोव तुप्याने भरतलो, पूण पोल पालवनांत असल्या उज्यांत घालून लासतलो. असले हेर जायती शिकोवण दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता प्रगट करतलो. हाचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला, जिनी बदलाव असो परिणाम. जुवांव बावतिस्त जॉर्डन न्हंय स्नान दिता आसतना ताचे लागीं आयलेल्यांक हरियेकल्यांक तो विचारल्याक करेक्ट जाप दिता, हांवें कितें गरजेचें गे म्हणून. आनी थंय तांकां जाप दिता पळया. थोडे जम्यांनी विचारलें, जोमो आयलो पयलें विचारलें, तुमचे कडेन 2 दगले आसल्यार तांतलो एक काण दुबळ्यांक दिया, तुमचे कडेन कितें आसा तें वांटून घेया, लोकांक सांगलें. पूण थंय दुसरे फावटी आनी एकले सुखाकार आयले. तांणी विचारलें, आमी कितें गरजेचें म्हणून? तुमकां निश्चित केल्ल्या प्रास चड वसूल करिनाकात म्हूण सांगलें. थोडे शिपाय आयले. तांणी विचारलें. तांणी तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात. कोणाचेरी तुमकां कितली दीस परती पोट मेळटा ती घेवन तुमी दोशी जाया म्हणून. हरियेकल्यांक तांच्या हुद्द्या प्रमाणे देवान तांकां जुवांव बावतिस्तांनी फाट जाप दिली. आनी जुवांव बावतिस्त पवित्र स्थान दिता आसतना हांकां सगळ्यांक शिकोवन दिवन तांचे जिनी बदला पासून संकेत जावन तांकां पवित्र स्नान दिलें ताणें. आज आमच्या जिवितांत आमी पवित्र स्नान घेतलां. आमच्या जिवितांत आमकां देवान हुद्दो दिल्लो आसा. खंयचें काम आमी करता थंय आमी नितीवंत जावन आसा गी. थंय आमी आमचें काम फाव ते बरी म्हणजे दिल्ली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळटा गी. कुटुंबांत आमकां आसा जाल्यार कुटुंबाची जबाबदारी हांव आनी तूं बरें करून पावता गी. लग्न जिवितांत आमी एकवटल्यान जाल्यार लग्न जिविताची जबाबदारी आमी बऱ्या तरान पाळटा गी. येवजनां तांची जबाबदारी बऱ्या तरान पाळटात गी. भुरगीं तांची जबाबदारी फाव ते बरी पाळटात गी. आज कोणी हें करिनात, कोणी हें करिनात. भारी अप्रूप मनीस आसतात कांय नितीवंत जावन तांकां दिल्ली जबाबदारी फाव ते बरी बऱ्या तरान चलयता जाल्यार ती खंडीत जावन मनीस बागीस. कित्याक तांच्या जिवितांत जिनी बदलाव जाला म्हण अर्थ. ज्या मनीस नितीन चलना, ज्या मनीस देवान आमकां दिल्ले ते कितें कायदे आसा त्या फाव ते परी आमी पाळिना. जर म्हजी आनी तुजी जबाबदारी सारक्या रितीन हांव कुटुंबांत पावना पाळिना, जल्मांत थावन येदोळ मुसर जर देवाची दिल्ली ती जबाबदारी सारक्या रितीन आमी पाळूना जाल्यार खंडीत आमी पवित्र स्नान घेवनी, आमकां दिल्ले सक्रामेंत आमी घेवनी. जर देवाच्या नदरे मुखार आमी गुन्यांवकार जाल्या जाल्यार कितें फायदो? देखून आमच्या जिवितांत आमी फाव ते बरी जिवंक आज आमी फुडें सरयचे. क्रिस्त येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचें जिवीत क्रिस्त येण्याक तयार जायचें. आमची काळजां मनां क्रिस्त येण्याक तयार जायचें. आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमकां बऱ्याक पडसो करचो सरस्पर देव. इतलेंच आमी फाटी येवंक राखून रावता. वेंचीक पदाचें एक वापार आमी आयकल्यार ती वाचल्यार कळटा देव कितलो मोगाळ गे म्हणून. देखून आमची क्लियर आमच्या जिवितांत हर एक रिपेंडन्स पाश्चात्ताप पावून जेजू थंय फाटी येवंक तो राखून रावता.
आनी तो खंडीत आमची पातकां तो बक्षिता, कसलीं ती मारेकार पातकांय जावं दी, देवाक बक्षूंक असाधनांतली खंयचीं पातकां ना, सौर संगती तो आमकां कळीत करता आनी आमची पातकां बक्षिता, आमकां परत ताच्या वेंगेंत घेता, आमकां ताची जिवितांत आमकां मेथर करता. हे वर्थे भाग देवान आज म्हाका आनी तुका दिला. देखून ह्या अद्वेंताच्या काळार आमकां आमी प्रिपेर करया आनी आज विशेश जावन आज आमी मागया. आज अद्वेंताचो तिसरो आयतार आनी ह्या तिसऱ्या आयतारा आमी काली इगर्जेंत वचोन मीस आयकोन कॅन्डल पेटोवन संभ्रम आचरण केल्यार मात्र पावना. बगर आमच्या जिवितांत तें कॅन्डल पेटाचें, आमच्या जिवितांत ते उजवाड जेजूचो उजवाड पेटाचें, आमच्या जिवितांत जेजूचो मोग बरोवन ओमथूच्या मापान तो आमी काणगेवंक जाय आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत. ते जाल्यार मात्र आमच्या जिवितांत खरें परिवर्तन जालां, खरें आमी रिपेंट जाल्या, खरो एक सुटावे कुमसार जावन ह्या क्रिस्त येण्याक आमच्या जिवितांत हाडूंक, ह्या जिवितांत काणगेवंक आमी तयार जाल्या, प्रिपेर जाल्या म्हणून अर्थ ताका. देखून समजून काणगे मोगच्या भावा आनी भयणी, सगळे जेजूक स्थान दितालो, सगळे चिंतले पवित्र स्थान जेजून केदाळे कोणाक पवित्र स्थान दिवना. जो अंबावतीस स्थान दितालो ताचे सीस पवित्र स्थान दिताले, पूण जो अंबावतिस्ताक जायत्या लोकांनी जेजूत म्हूण चिंतलो, वत्तू क्रिस्त, वत्तू सोडवणदार म्हूण चिंतले, पूण क्लियर कितेंच बाकी दवरनासतना जो अंबावतीचो व्हड ताळ्यान सांगता हांव क्रिस्त न्हय म्हणून, हांव तुमकां पवित्र स्नान दिता उदकान, पूण जेजू क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान आनी एकलो येतलो, तो तुमकां उज्यान आनी उदकान स्थान दितलो, म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तुमकां पवित्र स्थान दितलो. देखून ते जाल्यार आमचें पवित्र स्थान, पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्थान आमकां मेळ्ळें. आमकां उदकाचें पवित्र स्थान न्ही, आमकां पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्थान दिलां आमकां. जेजू उपरांत हर एक संगती नव्यो जाल्यो, नव्यो संगती जाल्यो. देखून थंय पवित्र स्थान पळया तो पूण म्हजे प्रासक्त्यवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही, तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्थान दितलो. पवित्र आत्म्यान आमी घेतलेलें पवित्र स्थान, पवित्र आत्म्याचें आनी उज्याचें पवित्र स्थान आमी घेतलां. न्ही जावन उजो म्हळ्यार जेजूच्या मोगाचो उजो त्या दीस पेटल्लो, आज खंय पालवो लागी म्हणून आमी पळयचें. आज तो उजो परत पेटचो गरज आसा. क्रिस्ता खातीर आमच्या काळजांत खंडीत जावन तो मोगाचो उजो परत पेटयचे. आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां दिल्लें तें पवित्र स्नान आमी काणगेचे आज पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान आमकां पवित्र स्नान दिल्लें. आनी थंय उजो आमच्या काळजांत पेटोवन दी, आमच्या मनांत पेटोवन दी आनी देवाचो अती लक्षिलान पाटलाव करूंक जेजू आमकां शिकयता. ताच्या उतराक आमी पाळो दिवया, ताच्या उतराक आमी कान दिवया आनी आमचें जिवीत सगळें परिवर्तन करून आज अद्वेंताचो तिसरो आयतार बरो तरेन आमी संभ्रम आचरण करया आनी खंडीत जावन जेजूच्या येण्याक आमकांच आमी तयार करया. हेंच आज आमचें मागणें जावं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे मये, अम्मा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वत्र. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता तुमकां.